Tukaram Licholkar, Assistant Physical Education Officer, Director Sports and Youth Affairs. जी NSS स्कीम, नॅशनल सोशल सर्वीस स्कीम जी आसा ती ताचो इनचार्ज. आयज आमी हांगा जे सिलेक्शन ट्रायल घेतल्या तितली हे सिलेक्शन ट्रायलीक कॉलेज लेवल युनिवर्सिटी लेवलांतली भुरगीं आयज हांगा सगळीं येयल्लीं आसली. ही सिलेक्शन ट्रायल गोवा NSS टीम तितून टोटल 10 भुरगीं आसतलीं, 5 चेडे 5 चेडवां. ही प्री-IIT वेस्ट झोन कॅम्पाक पार्टिसिपेट करपा खातीर आमी टीम डेप्यूट करपाचें आहा, तेज्या खातीर हें सिलेक्शन ट्रायल हांगा घेतलेलें आहा. ही प्री-IIT वेस्ट झोन जे भुरगे हांगासून वयतात NSS ऑल इंडिया फ्रॉम कॉलेजींतल्यान, तितूंतल्यान 2 बरीं भुरगीं, टॅलेंटेड भुरगीं जी आउटस्टँडींग कल्चरल एंड मार्चिंगान जी बरीं आसता तितली एक चेडूं आनी एक चेडो हो ID कॅम्पा खातीर जाता. रिपब्लीक डे कॅम्प जो 1 म्हयन्याचो कॅम्प दिल्ली जाता. आनी ही भुरगीं जी सिलेक्ट जाल्लीं आसता ती 26 जानेवारीक राजपथार जो 26 जानेवारीचो प्रोग्राम जाता त्या हेतून ती इंडिया NSS युनीट म्हणून युनीट मार्चिंग करता. तितून ही भुरगीं मार्चिंग करता. तर ह्या सगळ्या प्रोसेसा खातीर हें आयज सिलेक्शन ट्रायल हांगा घेतलेलें आहा आनी हें डायरेक्टर स्पोर्ट्स आनी यूथ अफेर्सान ऑर्गनायज केल्लें आहा. हेच्या खातीर आमकां रिजनल डायरेक्टर पुण्याचो जो NSS महाराष्ट्र आनी गोवा पळयता तो हांगा येयल्लो आहा. तेच्या सुपरविजना अंडर हें सिलेक्शन ट्रायल जाल्लें आहा. हितून NCC PI स्टाफ हो तेंचे मार्चिंग घेता, मागीर तेंची फिटनस टेस्ट आमी रनिंग इव्हेंट घेवन तेंची फिटनस टेस्ट घेता. आनी आतां तेंचो कल्चरल पार्ट उरला जो गोवन फोक आर्ट हे तेंच्यांनी परफॉर्म करपा. ऑन दॅट बेसीस हें सगळें सिलेक्शन जाता. तर हो कॅम्प 7 दिसाचो आसता आनी ह्या वर्सा हो कॅम्प 25 नोव्हेंबर टू 4 डिसेंबर नागपूर जावपाचो आहा. आनी तेच्या फुडें तितूंतल्यान ही 2 भुरगीं दिल्ली जानेवारी म्हयन्यान फूल म्हयन्यान जो कॅम्प जाता तेका पार्टिसिपेट करतात. Myself, Karthi, Regional Director for NSS, looking after Maharashtra and Goa State. Here I came for the purpose to supervise this selection of NSS volunteers for the pre-IIT camp. In fact, in India we are at 5 camps we are organizing at different zonal level. This Maharashtra Goa comes under this west zone. We have to select 5 boys and 5 girls for this camp, and those who are selected today will be participating in that pre-IIT camp, pre-Republic Day parade camp that to be conducted at Nagpur from 25th November to 4th December. We are organizing that camp. In fact, myself the camp director for that camp, and those who are selected from that camp. For Goa, it is only one boy and one girl is the quota. Those who are selected at in that camp will participate in the month-long camp at Delhi. That is the Republic Day parade camp. They have so many opportunities during the camp to march first in the Rajpath, and they will meet our Honorable Prime Minister and Honorable President of India, Vice President, and other dignitaries during that month-long camp. And now almost we are going to complete the process of selecting 5 boys and 5 girls at the initial stage to participate in the pre-IIT camp.